गोयचे इतिहासीक दायज सांबाळपाचे दिकेन आनीक एक म्हत्वाचे पावल सरकारान उबारला। पेडणे तालुक्यातल्या ऐतिहासिक हळर्णा किल्ल्याचे पुनर्बांदणी उपरांत शेनवारा उक्तावण जाले। राज्यातले इतिहासीक किल्ले सांबाळून ताचो इतिहास नव्या पिळगेक पावोवपाचो सरकार यत्न करता। तशेंच हळर्णा किल्ल्याचो पयलो टप्पो पुराय जाला आनी दुसरो टप्पो भौशीक बांदकाम खात्यान हातांत घेतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। आमचे आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे आमकां टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा। हे फोर्ट हांव तर म्हणटलो की हळर्ण्या गांवांतल्या लोकांचे कदाचित हे फोर्ट जेन्ना अस्तित्वात आयलो तेन्नाच म्हणजे हे फोर्ट अस्तित्वात आयले हांगासली लोक म्हणजे हांगासले कदाचित बऱ्योचश्यो फॅमिली तेद्या वेळार हांगासर सेटल जाल्या आसतल्यो। बऱ्याच जाणांच्या म्हणजे ऐतिहासीक जर काडून पळयलो आसत जाल्यार त्यांचो ह्या फोर्टाशी कनेक्टेड आसतले गांवांतल्या लोकांशी, म्हणून तर हांगासलो गांव अस्तित्वात आयला आसतलो। हांव पुराय गांवांतल्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण पुर्वजांचें विशेश करून अभिनंदन करता की फोर्ट रिस्टोर दवरप हें फक्त सरकाराचें काम न्ही, तर गेल्या कितलेशाच पिढयांनी हो फोर्ट अस्तित्वात दवरला, तांचेंय बी हांव मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता। ही फुडली जबाबदारी ही आमची आसा। आमी जशें आतांच बाब प्रसाद हांणी उलयता आसतना म्हटलें की हे फोर्ट कितल्या बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करप, तो फोर्ट हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स तेज्या लोकां पर्यंत कशें पावप आनी त्याच बरोबर फुडल्या पिळये पर्यंत कशें व्हरप हें आमचेर आसा। आनी म्हणून तर जे ह्या फोर्टाची हिस्ट्री आतां बाब प्रवीण आर्लेकर उलयता आसतना सांगलें की फर्स्ट फेजींतलें काम हें पुराय जाल्लें आसा। सेकंड फेजींतल्या कामांक हाका पुराय रिटेनिंग वॉल ही WRDच्या मार्फत ही बांदली वयतली आनी त्याच बरोबर भितर म्हणजे फक्त 3 रूम अस्तित्वात आसा। भितर बाकीचे जे स्ट्रक्चर आशिल्ले ते पुराय मोडून पडलां, बट ते त्याच पद्दतीत आतां नवीन हातूंतल्यान न्ही तर बांदकाम जशें ते 3 रूम आसा बाकीचे स्ट्रक्चर हे सेकंड फेजींतल्यान त्याच पद्दतीत बांदतले आनी परत एकदां ते रिस्टोरूय करतले। हे सेकंड फेजींतले कामूय बी हे जाता तितके बेगीन आमी तातूंतल्यान घेतले।